मुरगांव पालिकेचे कामगार संपाचेर आसात. तांच्यो मागण्यो पुराय करपाक पालिका प्रशासन तयार ना. कामगारांच्यो मागण्यो पुराय करची मागणी घेवन संपाचेर आशिल्ल्या कामगारांक आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी तेंको जाहीर केला. आयज आमी हांगा जे आमचे वास्कोचे भाव आसा, ज्या लोकांनी कोरोना सारक्या वर्स्ट कंडिशनान, वर्स्ट सिच्युएशनान कोरोना वॉरियर म्हणून काम केलें, ज्या लोकांनी वास्को साफ दवरपा खातीर भरपूर मेहनत केली आनी वास्को साफ दवरलें, अशा लोकांचे जे पेमेंट रिलेटेड इश्यूज आसात, तांचो काही लोकांचो जो फायनल सेटलमेंट जे रिटायर जाले 5 वर्सां पयलीं, 3 वर्सां पयलीं, 2 वर्सां पयलीं, तांचो अजून फायनल सेटलमेंट जावना. तांची सॅलरीज टायमार येनात. तांकां जे एरियस येवपाक आशिल्ले 7th पे प्रमाणे ते येनात. तांकां तांचे जे डिडक्शन जाता PF आनी LICचे ते तांचे टायमार एकाउंटांनी पावना. सो हे सगळे जर एडमिनिस्ट्रेशन आसा वास्को म्युनिसिपालिटीचे, मार्मुगांव म्युनिसिपालिटीचे जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा, अशें दिसता की टोटल एडमिनिस्ट्रेशन फेल जाला. हांगा COची जी अपॉइंटमेंट आसता ती म्हाका दिसता एक म्युजिकल चेअर जाला. CO येता, 15 दिसान लिवेर वता, परत घरा वता, परत ट्रान्सफर घेता वता, दुसरो CO येता. म्हणजे खंय तरी हे जे 3 MLA आसात तांचे जे आपूण म्युनिसिपालिटीचेर कंट्रोल दवरपाचो जो खेळ आसा, तो खेळ ह्या लोकांच्या जिवाचेर बेतता. आनी तांची आज परिस्थिती पळयत जाल्यार तांकां सॅलरीज ना. हे सगळे जे इश्यूज आसा ते गेले 4 दीस घेवन ते बसलात. ह्या 4 दिसांनी एकूय लोकल MLA तांच्या फुड्यान पावना, एडमिनिस्ट्रेशनाचो मनीस तांच्या फुड्यान पावना. ते आसात बाबडे, तांच्या फुड्यान तांचे लिडर्स जे आसा ते कोणा फुड्यान वचून उलोवपाचें ते उलयता, पूण अजून ताजें रेजोल्युशन येवना. आमी सरकारा कडेन मागता की बेगीच्या बेगीन ह्या लोकांक जो तांचो डिमांड आसा, जे डिमांड ताणें प्रॉपर स्पेसिफाय केल्ले आसा, आनी जे डिमांड म्हाका दिसता गेली कितलींशीं वर्सां आसा, आतांचेच नो हो इशू पयलींच्यान आसा. आनी गव्हर्मेंट एवरी नाव एंड देन तांकां खंय तरी एश्युरन्स दिता की सॉर्ट आवट जातलो, परत ते कामार येता. पूण आतां तांचो जो पाशेस आसा ते काबार जाल्ले आसा. आनी आतां म्हाज्या म्हायती प्रमाणे ते आनी परत गव्हर्मेंटाचेर विस्वास दवरपाक तयार ना. म्हणून गव्हर्मेंटान एकूच करपाक जाय, जे तांचे डिमांड्स आसा 100% डिमांड्स तांचे इमिजिएट बेजिसाचेर फुलफील करचे. ना जाल्यार आमकां जे आमच्या वतीन आम आदमी पार्टी म्हणून जे करपाक जाय ते आमी डेफिनेटली करतले आनी हांच्या बरोबर उबे रावतात. आमचे UD मिनिस्टराक आनी जे एडमिनिस्ट्रेशन आहा तांकां सांगपाक पळयता, जर तुमी हो इश्यू फुडल्या 3 दिसां मदीं रिजॉल्व करूं ना जाल्यार हांकां घेवन तुमच्या दारार, CMच्या दारार आमी येतले आनी तेन्ना मागीर तुका आनी उपाय वचचो ना. 4 दीस जाले पळयतात की हे जे मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे जे स्टाफ आसात ते आज स्ट्रायकार आसात. हेका मेन रिजन म्हणटा तो कोण? हेका फक्त कारण म्हणटा तो UD मिनिस्टर आनी जो कावन्सील आहा, जो आउट कावन्सील आहा तो. कित्याक जेन्ना 2017-18 जेन्ना जो ऑक्ट्रॉय मेळटालो म्युनिसिपालिटीक, तो हेंच्यांनी डायरेक्ट स्टेट गव्हर्मेंटाक व्हरपाक अलाव केला. हेका रिस्पॉन्सिबल फक्त कावन्सिलर आहात, जे बरेपण BJP सरकारान हांगा दवरून सोदताले. हेंच्यांनी फक्त ऑक्ट्रॉय म्युनिसिपालिटीच्यान डायरेक्ट स्टेट गव्हर्मेंटाच्या ट्रेजरीन व्हरपाक अलाव केला. आयज आमी पळयतात की जी म्युनिसिपालिटीची जी लिस्ट आसा डिफॉल्टरांची, ती ऑलमोस्ट एक अरावंड 250+ डिफॉल्टर आहात. आनी जो अमावंट आहा तो एक ऑलमोस्ट 50 करोड जो अमावंट आसा तो आयज आमी पळयतात की म्युनिसिपालिटी ह्या पोजिशनान ना रिकवर करपाक. गेल्या म्हयन्या आमी पळयताले की एकूय म्युनिसिपल स्टाफ सकाळच्या वेळार नासतालो हेच्यार आपले चेअरांचेर, कित्याक सिटांचेर, आनी हे तांकां धांवणयताले तो पयसो रिकवर करपा खातीर. आयज तो जो एडमिनिस्ट्रेटर आसलो तो म्हाका खबर ना कितल्या लेवलची रिकवरी जाल्या ती. आयज जर आमी एग्जाम्पल घेत जाल्यार सहकार भंडार जी गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन स्टेट गव्हर्मेंटाची, हेच तांकां ऑलमोस्ट एक 30 लाख रुपया दिवपाचे आहात. कलेक्टर मामलेदाराचे जे ऑफिस आहा ते एक अरावंड 25 लाख रुपया दिवपाचे आहात. पोस्टल डिपार्टमेंट एक ऑलमोस्ट 50 लाख रुपया दिवपाचे आहात. हो जो आउटस्टँडींग पयसो आहा म्युनिसिपालिटीचो, जर आमी डे टू डे एक्सपेन्सीस पळयत जाल्यार म्हयन्याचो एक्सपेन्स एक ऑलमोस्ट 1.5 करोड ते 2 करोड येता. म्हाका दिसता जर हे 50 करोड किंवा जे बाकीचे आमी फाटीं एक निवेदन दिलेलें की जो गेमन इंडियाचो जो प्रोजेक्ट आहा 4 लेन हायवेचो, ते हांकां 22 करोड दिवपाचे आहात. म्हाका दिसता हेच जर 70 करोड सपोज म्युनिसिपालिटी किंवा जर स्टेट गव्हर्मेंट आपली मशिनरी यूज करून जर पयशे घेत आनी म्युनिसिपालिटीक दीत, आनी जो ऑक्ट्रॉय जो स्टेट गव्हर्मेंटाक वयता तो जर रिटर्न ह्या म्युनिसिपालिटीक परतून पयलींच्या भशेन जर स्टार्ट करीत जाल्यार म्हाका दिसना की कसलोच ह्या म्युनिसिपालिटीक प्रॉब्लम येतलो.